आपल्याक सध्या खंयच्याच पक्षांत वा खंयच्याच वेंचणुकेंत ओढ ना. आपलो फक्त एकूच ध्येय तो म्हणटा तो गोंयतलो कचरो नितळ करप. एकूच मोख सामाजीक वावर करप. वेंचणुका संदर्भात सध्या कांयच विचार ना. आपूण एक सामाजीक वावुरपी म्हण शंकर पोळजी उलयल्यात. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. लोकसभा इलेक्शनाक जातलो आम आदमी पार्टी ना. म्हाका सध्या खंयच्या पार्टीनूय इंट्रस्ट ना, म्हाका इलेक्शनानूय इंट्रस्ट ना. म्हाका इंट्रस्ट आसा फक्त ही गार्बेज जी पडल्या खबर रस्ते सायडीक कितें तूं म्हाका सदांच पळयतलो ते इलेक्शनान बिजी आसतले आनी हांव घाण काडपाक बिजी आसतलो. तुम्ही म्हाका पळयला आसतलें काल गिरीची दिकरी घाण ते उदीक साठवले आनी प्लास्टीक हांवें कमीत कमी काल 500 प्लास्टीक बॉटली आणि 300 काचीचे बाटली आणि बाकीचे प्लास्टीक हांवें थंय भरून दवरले आनी तांकां रिक्वेस्ट केला हांवें गाडयेन घाल आनी व्हरून ते सेग्रिगेशन प्लांटान उडय म्हणून. सो म्हाजें एकूच इंटेंशन आहा सोशल वर्क करपाचें. सध्या इलेक्शनाचो म्हाजें कांयच येना आनी ते जे कोण पोस्ट फेक घालता कितें लोकांनी मिसअंडरस्टँड जावपाचें ना. शंकर पोलजी इज अ एक्टिविस्ट. ओके देव बरें